गाडयेचे शिटा बिटा कितले खाल्ली रे, नव्वेचे नवी मरे. आमगेले गाडी 3 पाटी खाल्ली केळ्याची माझ्या 3 पाटी. तरी धापून दवरता कितले जाण आमकां प्रिया. आता भुरग्या चावला कोणा? आता कोणाक चावले म्हणटा न्ही, आता कोणाक चावले म्हणटा न्ही पळय. पण तुम्ही आता भोंवतना वयतना कशी कितें हांगासर आतां कुत्रे लोकांक आतां चावपा लागले आनी म्हणून? हांव तांकां फाटयात ना, हांव फुड्यानूच घेयना. हांव तेंच्या फातर घेवन फाटल्यान लागता हांव मागीर ते म्हाका पळयता. आनी पण हांगा कोण जेवण बीन हाडून घालता तांकां? हो तेच खंयच्यान थंयच्यान जेवण हाडून घालता. बरें दिसता मिटींग घेतलेली हांगा सगळीं जाण आयली थंय. ते म्हणटा आपल्याक जागो दी म्हणटा हांगा एक म्हणटा. तेन्ना आमी कॉलनीन तुका जागो दिना म्हणून. थंय जागो दी म्हणून ग्रावंडाचे कडेन ना. आमी सांगले तुका जागो हांगा दित ना म्हणून. कळ्ळें उलयता आनी कोर्टान केस घातल्या मरे. केस ही आमची सगळीं वयता ते येयना. ते डेली येवन घालता हांगासर जेवण ताका? कोण पळोवपाक बसता काडटात म्हणटा हाडून सगळीं. कोण पळयतले ती पाटी ती सांगतात मागीर. पयलीं हांगा रावताले ते, हांगा रावताले. आतां ते थंय गेल्यार थंयच्यान हांगा हाडून घालतात खंय. तेज्या वांगडा एक कोण आसता तो ताका सपोर्ट दिता आनी वयल्यान. तुम्ही बंद करूं ना ताका? तुमी सांगपाचें न्ही हांगासर घालनाका म्हणून? सगळे सांगले तरी आयकना. ना. सांगले केस घातली न्ही पळयना सांगू. तुमचेरूच केस घातली? हय. आमी उलयता म्हणून हांगा सांगले घालनाका म्हणटा आनी कितें म्हणटा म्हणून. आमी केन्ना पुलीस स्टेशनार वचूंक नकळचें. आमकां हेका लागून पुलीस स्टेशनार सुद्दां वयचें पडलें. आमी आतां अंत्रुज नगर ह्या सोसायटीन आसा आनी आतांच एक ल्हान भुरग्याक हांगा कुत्र्यांनी घास मारलो. ते अशेंच दुकानाचेर कितें हाडपा वताले आनी हाडपाक वता आसतना ताका फाटल्यान येवन धरलें. आनी हो फर्स्ट टायम हो इन्सिडंट्स न्ही, हे 3रे फावट अशें जाल्लें आसा. आनी हांगा इतले तुमी पळोवपाक शकता हांगा कुत्रे अशे भरले. आनी तिळसाण जाली काय इतले कुत्रे हांगा येता की हांवें आयकलां की अशें कोण तरी एक चली खंय हांगा येता रातचे आनी डेली तांकां जेवण घालता. हेजे पयलीं हांगा एकूय कुत्रो नाशिल्लो. फक्त पोचलेले एक घरान 1-2 आसताले तितलेच. नाजाल्यार हेजे पयलीं हांगा कुत्रे नाशिल्ले. पूण आतां जर पळयशात जाल्यार सगळे कडेन हांगा कुत्रे जाल्ले आसा. आनी भुरग्यांक चलपाकूय दिना, जाणट्यांकूय चलपाक दिना. आनी कंप्लेन जर केली जाल्यारय कोणाचेर कोण आतां कशी एक्शन घेवपाची, कोणाक वचून कंप्लेन करपाची तेंय समजना. फाटल्या दिसांनी हांगा असोच इशू जालो तेन्ना परत आपयले आमी. हांगा सगळे रेजिडेंट्सांनी तांकां आपूण हाडले, पुलिशेक कंप्लेन दिली. पूण आजून पर्यंत एक्शन कांय जावना. हांव म्हाजें इतलेंच मागणें आसा की ते जे कोण हांगा येवन जेवण घालता ते हांगा तेणी बंद करचें. आनी ताका जर जेवण घालपाचेंच आसा जाल्यार आपल्या एरियेन वचून ताणें घालचें. नाजाल्यार हे कुत्र्यांक सगळ्यांक थंय व्हरचें. सदां उठोन हे भुरग्यांक जे पळय ते फोडटा ते आमच्यांनी तरी पळोवपाक जायना. आतां ते चलयेक पळयल्यार तेजें सामकें फोडलां, तेजें रगत येता. आनी अशें एक आज ह्या चलयेक जालें, फाल्यां आनी कोणाकूय करतले. मागीर आमचे कडेन तरी असलें हें पळोवपाक कुत्र्यांक जेवण घालप ही बरी गोश्ट. पूण खंयच्या जाग्यार घालप आनी खंय व्हरून घालप हें मातशें कॉमन सेन्स आसपाक जाय जे कोण जेवण घालता ताका. कारण आयज आवय बापूय तेजे इतले रडटा थंय कित्याक तांकां कितले त्रास जाले. ते चलयेक बाबड्या कितले. आनी एक तर ताका जोर आयिल्लो सकाळीं. ते जोर आयलो आसतना तशें ताका आतां फोडलें म्हणटकीर आतां ते कितें जातलें म्हाका खबर. सो तुमी आतां म्हाका दिसता एनिमल हजबंड्री काय कोणाक तरी फोन केल्लो, तुमकां सांगलेलें की हो एकदां इन्सिडेंट जालो परत जातकूर सांग म्हणून. सो आतां तिणें कितें आन्सर दिलें तुमकां? कॉल केला हांवें जाल्यार ते म्हाका सांगता की आमी ऑलरेडी रिपोर्ट करून खंय डेप्युटी कलेक्टराक धाडलेलो आसा. आतां तो रिपोर्ट आमकां अजून पर्यंत येवना. आनी आपूण खंय कशें येतले आतां? कितलो तेंप जाल्यार रिपोर्ट करून धाडला म्हणटा ते आतां करून धाडला म्हणटा केन्ना ते सांगूना तेणें. हे आतां जातले एक 15. पण हो रिपीट इन्सिडेंट जाता. एकदां पयलीं कोणा ल्हान भुरग्याक चावल्लो, आतां परत ल्हान भुरगो आशिल्लो आनी आतां हे 14 वर्साचे भुरगे. ते आतां हांगासर कोण येना खंय ते गव्हर्मेंट ना. आतां तेका आपयल्यार ते आपूण येवं कशें येवं काय म्हणून विचारता. ते कोण म्हणून आसा? ते कोण? ते डॉक्टर म्हणटा एनिमल. सध्या तरी जागो ना म्हणटा. आतां कितें तुमच्या हिशोबान कितें करचें, कितें उपाय काडचो हेंचेर म्हणटा तुमी? उपाय हेजेर म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी एक जागो पळोवन ह्या सगळ्या कुत्र्यां खातीर जशें हेका गोरवां खातीर करता तशें ह्या कुत्र्यां खातीर. कारण ही अशी कुत्रे हांगा आमी फोंड्या तरी इतले केन्नाच पळोवंक नाशिल्ले. जेन्ना हांगा स्टेरिलायजेशन करपा खातीर तांकां रेबिजाची इंजेक्शन कितेंय करपा खातीर जेन्ना हांगा हाडटा तेन्ना ते कुत्रे हांगा अशेंच सोडलेले वता. तो फाटी एक इन्सिडेंट बोणबागार एक जाल्लो तुमी जाणा न्ही? तसोच बोणबागार जाल्लो. ते लोक थंय अजून भयाबीत आसा. ते अजून पर्यंत ते म्हणटा आमकां भुरग्यांक भायर धाडपाक भंय दिसता. आनी प्रत्येक पेरंट्सांक तशेंच दिसता न्ही. आपलो भुरगो भायर वता तेन्ना अशें कुत्र्याच्या फुड्यान असो कुत्र्यांनी खावन उडयचे पेक्षा कितें म्हणून ते पळयतले दोळे मुखार. मॅडम कितें जालें आयज इन्सिडेंट? ते दनपारां येयल्ले 12-12:30 सुमार. डेली आमगे येवची वयची जटींग वाटी
डेलीचीच तेमी ट्युशनां येवची वयची दुकानां खाऊ व्हरपा येवचें आतां आमी ना जाल्यार सुद्दां बी समज ते येवन वयता आशिल्ले फाटले दिसाक तें 3 म्हयनेच जाला मागीर बाबूक अशेंच करून थंय दुकानां अपोजिटच आमी 4 लोक आशिल्ली ताका सोडून आमकां सगळें सोडून घेवन ताका घास मारले बाबूक बी मागेले तशेंच आतां हे एकटेच येयले पळय हिंगा मुखारच ते एकटेच येयले ते कशी खंयच्यान एक पेटो भोकलेलो इतलोच ते म्हणटा कितले कुत्रे येयले म्हण ना आतां ताका आमी कितले पेट्यान चाबले काय एक चाबले काय 2 चाबले ते कांय आमकां खबर ना मागीर म्हाका तेमी ते दुकानार दयानंद काकान तेमी येवन फोन करून आपोवन घेवन तो व्हरपा येयलो ताका येवन पळयता तेमी फुल्ल ताका फोडून ते रक्तान आमच्यान पळोव जालें ना म्हाज्यान बी हांव बी सामकें हें जाल्लें तेमी मागीर ते डेटॉल घालून घेवन शाबू लावन घेवन ताका धुवन काडले सगळे आतां म्हागे घरांत ही 2 केसीस जाली अशी आतां तेमी गांवा लोक येवन हिंग घेवन तेमी जेवण घालतात हे घालतात शांतीनगरच्यान हिंग घेवन घालतात हिंगची लोक कितें करतात आमी आमगे भुरगे आमी कशी सांबाळपाची सांग आमी दीस तर आमी भुरग्या फाटल्यान जगूं शकना समज एकटे आमी पळय ट्युशनां वयता ते एकटी येता तेन्ना आमी कितें करपाचें सांग पळया आता तुम्ही कंप्लेंट केल्या पोलीस आमी कंप्लेंट कंप्लेंट केला आमी सगळी हितून कंप्लेंट पोलीस स्टेशनार सगळे कंप्लेंट दिला ताका डॉक्टराकडे व्हरून हाडलें डॉक्टराकडे इंजेक्शन दिला आता ताका ते पेट्यान चाबलेल करून बी थंय बी इंजेक्शन तोपलात कितले फोटो आहा तुमचे कडेन हा फोटो आसा पळय कितले 4 गण चाबला तेका नाक्षी बिक्षी फुल्ल लायलात दात बी लायलात आता ताका ते खक पेट्यान चाबला पळय ताका थंय इंजेक्शन दिलात ते म्हाज्यान दोळ्यान पळोवपा जालें ना म्हाज्या मुखार तिने व्हडल्यान किवची मारला सांग पळय आतां हांव कितें करपाचें आतां चेड्या ताका बी तशेंच जालें आतां हांवें कंप्लेन केला मागीर ते कोण ते जेवण घालता कितें घालता ते म्हाका जाय कित्याक सांगू आज म्हागेले भुरगे जाले फाल्यां आनी कोणाचे जातले हां तेन्ना आमी कितें करपाचें आतां कितें तर जायत न्ही आमकां हांवें कंप्लेन करची केला सगळी केला नमस्कार आयज आमी आसात ते अंत्रुज नगर हांगासर आनी हांगा अशी एक केस जाल्ली आसा कारण जे स्ट्रे डॉग्स आमी म्हणटा हे वसत थंय हेंची जी जमात जी वाडत आसा आनी वसत थंय हे लोकांचेर आतां एटॅक करूंक लागल्या आमी फाटीं एक इन्सिडेंट पयलो पणबागार अशेंच एक जमाव कुत्र्याचे जमावन एक ल्हान 5-6 वर्साच्या भुरग्याचेर एटॅक करून ताका सगळें खावन ते मरण पावले त्याच प्रमाणे आतां अंत्रुज नगरान हांगा फाटीं 3 म्हयने जाले एक भुरग्याक एटॅक केलो इंजरीन ताका घास मारलो आनी सेम इन्सिडेंट आतां परत रिपीट जाला त्याच अंत्रुज नगरान त्याच फॅमिलीच्या चेडवाक आयज खंय तरी ते दुकानाचेर गेल्ले कडेन तेजेर 10 कुत्र्यांनी एटॅक केलो ताका 3-4 कडेन अशे पांयांक तेंच्यांनी घास मारलेले आसा काही लोक थंय पावले लागून ते सुटले आतां त्या पेरंट्सांनी रितसर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेनूय केल्ली आसा तेंचें म्हणणें आसा की हांगासर एक कोण तरी चेडूं मनीस येवन हांगासर तांकां जेवण घालता म्हणून जेवण घालप बरी गजाल म्हणटा आपण पण हांगासर खंय तरी कॉलनीन येवन तांकां जेवण घालता जाल्यार ते हांगासर बाबा फाटल्यान तेंच्या कशें कितें वागता हांगासर लोकांक कशें त्रास करता हेंय पळोवपाची गरज आसा कारण तुमी जेवण घालता जाल्यार तांकां थंय घेवन चला अशें लोकांचें म्हणणें आसा कारण तांकां जेवण घातलें म्हणून जायना ते फाटल्यान मागीर हांगासर सगळे लोकांक हांगासर रावता तांकां जवळ जवळ 150-200 लोक हांगासर रावता कॉलनीन ह्या तेंची भुरगीं आसा सो यो वच करतना तांकां हे कुत्रे जे आहा तांकां खूब सतयता सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी जे झेडपी आहा हांगासर ती येयल्ली तेंच्यांनी सद्या हे इन्सिडेंटाची पाहणी केल्ली आसा सो पंचायतीक आनी एनिमल हजबंड्रीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आसा कारण ह्या भटकी कुत्र्यांची खंय तरी दुसरे कडेन सोय करपाची गरज आसा न्ही की तांकां फक्त स्टेरिलायज करता आनी हाडून सोडटात त्याच जाग्यार सो अशा गव्हर्मेंटान कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन हे इन्सिडेंट घडपाक जायना परत म्हणून हेंची कितें तरी सोय करपाची गरज आसा अंत्रुज नगर फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू